नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे लाईव्ह स्टुडिओ दाखोवन प्रसार जावचे पदमाधुरी कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक स्वागत करता. आमगेल माय पडपडेत आशिल्ली कुडांत. हे बीग कणस पळय सांज सुमाराची न्ही म्हूण पळयलें अशी तकड खंय बीग कंड खंय आसा. बीग कंडाय ना पणसूय ना. कडेर एक चेडो लुटी करता आशिल्लें. अशी आमगेलें एक परंपरागत जावन एक होलीक आमी सान चेडवाक जाल्यार सान ಮೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು म्हणटा पळय तेच अर्थार आमी बिक्कंड अशी होलीक करताची मनशाक. हे इत्याक म्हाका एक बारी एक कुतुहलाचे विशय जाल्ले. बिक्कंडाचे सारवे सासम आस चण आस तोरी आस हाक पुराय त्या होलीक करना आमी बिक्कंडाची त्या एक आमगेलें मॉडेल अशें आलोचन करतना मागीर कळ्ळें म्हाका पणस इतलो व्हड आसा न्हय ताजे भितर बिक्कंड इतलें आसा. तशी पणसाचे एक होलिकेंत बिक्कंड सार जाला. बिक्कंड आमकां गोत्त आसा ती एक बी म्हणटा सीड म्हणटा ताका एक फ्रूट आसता न्हय. तें फ्रूट खंयचें म्हणून म्हाका एक अशी डावट आयली. कडेर कोणाल कितें तर तें पणसाची बिक्कंड म्हणून हांगा थोडेशें आमगेलें चिंतन चौकी म्हूण दिसता म्हाका. बिक्कडाचे फळ बिक्कडाचे फ्रूट पणस न्ही तें घरो पणसा घरोचे बिक्कडाचे ते फ्रूट न्ही जाल्यार फळ म्हूण येता. तशी बिक्कडाचे आम्मा घराचे आम्मा पणस. तशी बिक्कडाक पणसपणारी मामम जाता अशी आमी एक चिंतन करूं. अशी इत्या आयले म्हळ्यार हांगा एक थोडेचे फ्रुट्स अशी दूव आवसू मामम अशी एकाची एक फळ आसचे बारी उणें पणस अवनास आसले पुराय एक थोडेची बारी उण्याची फलवस्तूंत आमी असले एक रचन पळयताची. हे निजावन घरो ते गुंज म्हूण आसा ताका अंटून घेवन करचे एक गोंच म्हणटा आमी गोंचलू असले एक रचना पणसांत आसा. आतां बिक्कंड आमी पळयतना ताका एक भायर बारी एक कवर आसा बारी स्पेशल हे म्हळ्यार आमी कितले वेळा ताका गादेची केला बिक्कडां सोलावरी म्हणून म्हळ्यार भारी पातळ जावन गट्टी जावन आसचें. ह्या बिक्कडाक एक नमुन्याचें प्रोटेक्शन रक्षण दिता. खंयचीय बी तुमी उदका घाल्यार घट भितर तिंपता. बिक्कडाक हें एक कवर आशिल्ली मी ती तें एक चांग ताका रक्षण दिता. अशी हे बिक्कंड वग्गी किर्लेचे एक गुणे आसता ताका. पणस पिकतराचे भितर बिक्कंड किर्लेचे म्हणून आसा ताका भायर येतना पार येवन जालें. अशी आमी तेदना बिक्कंड स्टॉक करचे फुडें हे स्टॉक करचे म्हळ्यार दास्तान करचे इत्या आयले म्हळ्यार बिक्कंड एक फुडें भारी आहार वस्तू जावन आशिल्ली. ते खावचे एक प्रधान वस्तू कितली की आमगेल्या दुर्बळा घरांत हळ्ळेंत सकाळी बिक्कडां उपकरीची मुख्य खाण जावन आशिल्लें. आतां आज आमी तितले बिक्कडाचे उपयोग नातल्यार आमगेले पेंटाचे संस्कृतींत कुळताक मग्ग्याक वाळीक अशी बरशी घाल्यार ती रांदे भारी एक रुची आसता. तशीच आमगेले किर्लाचे चाक्कू जेवप न्ही जाल्यार आमगेले तायकिळाचे उपकारी करतना सान चूर करून घाल्यार ताका एक रूच आसा. अशी बिक्कंड एक प्रधान आमगेले आहारांत फुडें भाग जावन आशिल्ले. असले बिक्कडाक आमी थोडे एक सिजनार मात मेळतना ते पावसाळीक स्टॉक करूंक कसो करता म्हळ्यार ताका एक व्हडली मातयेंत भरसून बिक्कडाक आनी ताका एक चंद कोर एक गुड्डूशे पावस पडना तिले कोडके भितर अशी राश घालताली. तशी ते वायट जायनाशिल्ली जावक येतना तांकां दाखोवन निकळान काडी आशिल्ली. अशी पुरो आमी बिक्कडां पुराण उलोवचे गेल्यार मस्त आसा. बिक्कंड आमगेले उठूची एक गादेंत की आमगेले खावची खाण जेवणांत की ते बरशी आसा.
आनी हे अशी उलयता उलयता तुमकां अगूर अनेक परमळ्यो येवच्या पडो घराच्यो पिकल घराच्यो पणसाच्यो अशी आमकां बिकट म्हणली कुळे त्या पणसा कडेन व्हरता अशें पणसाचें एक पुराण अनेक वेळा आमी उलोवया ते दवरताय आमी बिकटा पुराणांत आज आमगेले हें एक चर्चा राबोया सगळ्यांकय नमस्कार.